तुका नावार्तेल्या सोमिया तुका दिन वासेल्या दनिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळजात हांव गांदिता तुका नावार्तेल्या सोमिया तुका दिन वासेल्या दनिया आता जेजू संगी भेटयता बली मानून घे म्हूण परता ह्या मिसा वेळार प्रत्येक कृतेन मागया अरविंद मोंतेरोच्या पयल्या जल्माक दिसाक मीस दितात अरुण मोंतेरो अर्गामीस जल्मा दिसाक फिलोमेना डिसोजा तशेंच अर्गामीस दितात अनिल आनी रिना डिसोजा जेसिंता लोबो मोंतू जेसिंता पिंटो एवलिन कुटिनो नवीन पिंटो तशेंच विशेष गरजा पासून ते मीस दितात लिल्ली डिसोजा जॉन गिल्बर्ट डिसोजा आनी कुटुंबा पासून प्रत्येक रितीन आज मागूंक सांगलां तशेंच त्या वतीन सिसिलिया डिसोजाक मीस दितात सेलेस्टीन गोंजाल्वीस त्या वतीन वलेरियन लसरादूक मीस दितात कॉडविन डिसोजा आनी कुटाम त्या वतीन जॉर्ज आनी फिलोमेना मीस दितात एंटनी रेनन त्या वतीन एस.व्ही. पायस आनी कुटुंबाच्या सरिल्या सरत्म्या पासून मीस दितात जेरोम फर्नांडीस त्या वतीन फ्रांसीस फर्नांडीस आनी कुटुंबान सरिल्या सरत्म्या पासून मीस दितात जेरोम फर्नांडीस त्या वतीन मौरिस मोंतेरोक मीस दितात जेरोम फर्नांडीस त्या वतीन जुलियाना सल्दानाक मीस दितात एवलिन सल्दाना त्या वतीन एंड्री डिसोजाक मीस दितात एवलिन सल्दाना पुलगत्रींतल्या सरत्म्या पासून मीस दितात एवलिन सल्दाना कुटुंबान सरिल्या सरत्म्या पासून मीस दितात इग्नेशियस मेरी डिसोजा आनी कुटाम त्या वतीन युप्रोचिन पिंटोक मीस दितात आयडा डिकॉस्ता त्या वतीन लिल्ली पिरेराक मीस दितात मेरी मोंतेरो कुटुंबान सरिल्या सरत्म्या पासून मीस दितात मार्सेलीन पिंटो त्या वतीन सिप्रियन क्रास्ताक मीस दितात चार्ल्स क्रास्ता त्या वतीन आलिस क्रास्ताक मीस दितात चार्ल्स क्रास्ता कुटुंबान सरिल्या सरत्म्या पासून मीस दितात चार्ल्स क्रास्ता इजाबेल्ला त्या वतीन इजाबेल्ला डिसोजाक म्हयन्याचो उगडास काण्य मीस दितात मेबल डिसोजा कुटुंबांतल्या सरिल्या सरत्म्या पासून मीस दितात मेबल आनी नोयल पुलगत्रींतल्या सरत्म्या पासून ते मीस दितात कार्मिन लोबो ह्या सर ते समा पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया पवित्र दादीच्या नांवान मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफीन आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबय आसूं जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो हर एक समर्थीक देव टेंपल वा देवाचें मंदीर भोव व्हड महत्वाचें जावन आसा आमची कूड देवाचें मंदीर म्हणटा सांग पावलो आमची कूड देवाक वस्ती करूंक जोगती जावन आसा गी वा जेजून जेरुजलेम टेंपलान देखले परी आमच्या कुडीन ती आनीत आनीस कळपण मोसूर झगडें अशें पातकाचें बुयार जालां म्हणलें सावल आयची लितुर्जी आमच्या मुखार दवरता देवाच्या आदारान आनी कृपेन मात्र आमची कूड आमी पवित्र आनी नितळ दवरूंक शकता तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूक सेवंक अत्रेकच्या आमी त्याच सोम्यातावन आदार आनी कृपा मागून घेवया थोडो वेळ माऊन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया सांगात म्हणे हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनाची सारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासर भगवंतला संकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंतीकारात पूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुये. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचोर असणार आनी धनी, तुजे असल्या देण्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुज्या भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळा सो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगडपणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वेळ हांवें जुवावन सर्गींतावन आयिल्लो ताळो परत्यान म्हजे लागीं उलोवन म्हणालो, वोस दर्याचे आनी भुमीचेर उबो रावून आसा त्या देवदूताच्या हातांत हांव सोडोवन आसलो कवळो घे. देखून हांवें देवदूता सरशीं वचून तो ल्हान कवळो म्हाका दी म्हूण विचारलें. ताणें म्हळें, दर घे आनी खा. तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो खरें, पूण तुज्या तोंडाक तो मोवा परी रुचीक लागतलो. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कवळो घेवन हांवें केलो. म्हज्या तोंडान तो मोवा परी गोड मारलो, पूण हांवें कातस म्हजें पोट सगळें कोडू जालें. तेदवा म्हाका सांगलें, साबार परजां देसां बासां आनी राया विशांत तुवें परत्यान प्रावात करी जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोवा कशें सर्वेस्परा. तुझे उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळले परी म्हजे वोंट तुजी विधी वचनां वर्णीत आसात. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोश, त्योच म्हजे सलाहदार. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांत तावन येतात तीं नियमां म्हाका रुपया आनी भांगारा प्रास चड मोलादीक. तोंडान मोव प्रास चड गोड रुचीक. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. तुजें उतर सर्वेस्परा. तुजी खुशी म्हळ्यार म्हजें ससनाचें दायज, तीस म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञाक आशेवन लालवन आसता, उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. तुजें उतर म्हज्या तोंडान मोव कशें सर्वेस्परा. Alleluia gauya, somia kasiya, tacha povit nava, hogle kusarya. Alleluia gauya, somia kasiya, tacha povit nava, hogle kusarya. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia gauya, somia kasiya,
Kacha povit nava, hogli kusaria. Alleluia gamya, somya kersia. Kacha povit nava, hogli kusaria. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोयासो, सालुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजू देवळा भितर सरलो. थंय वेपार करनासलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें भुंयार केलां. तो दिसपडटें देवळांत शिकयतलो, प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नाच करूंक सोदताले. कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सकट जीव सोण ताची शिकोवण आयकतालो. देवाचें उतर ही वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाळ शुद्ध करचें घडीत आज आमच्या नियाळाक आसा. कालच्या दिसा आमी पळयलें जेजू ह्या जेरुजलेम शहराचेर पयसतावन दिश्ट घालता आनी जें कितें मुखार घडूंक आसा तें पळोवन तो रडटा. पूण आज आमी पळयता जेजू आनी एक मॅट मुखार काडटा आनी जें कितें करूंक नजो तें स्पश्ट रितीन तें कळीत करता. कित्याक देव तांकां भेटूंक आयलो पूण ते ताका वळखले नात. देव ताका भेटूंक आयलो पूण तांणी दुसऱ्यांच केलें, तांचीच खुशी केली, तांच्याच चिंतपान तांचीच रीत तांणी जियोंक प्रयत्न केलें. प्रवादी मालाकीच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 1-2 आमी वाचता. सोमी हांव चित्त आपल्या मंदिराक येतलो. तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान ताचे मुखार उबे रावूंक जायत, कित्याक तो येत आसतना देवाळ लोहाच्या आकट्या बरी नितळ करतलो. आनी हीं उतरां, प्रवादी मालाकीचीं उतरां आज हांगासर स्पश्ट जाल्लीं आमकां वाचूंक मेळटात. देवाळांत व्यापार करच्या एकल्याक जेजू धांवडायता आनी देवाळ एक मागण्याचें घर म्हूण तांकां स्पश्ट रितीन कळीत करता. आज आमकां देवाळांत उक्त्यान व्यापार दिसना जावंक पुरो, पूण ना दिसच्या रुपार व्यापार जायते रितीन चलता. कशें व्यापार चलता जावंक पुरो, म्हाका 1 लाख रुपया मेळ्ळ्यात, देखून हांव तुका 30,000 मेळ्ळ्यार हांव 30,000 तुका दितां. परिक्षेंत हांव पास जाल्यार, ह्या वर्सा हांव परिक्षेंत पास जाल्यार हांव 30 वा 50 वाती पेटयतां. अशें ना दिसच्या रुपार विविध रितींनी आमी देवा आनी आमचे मदें व्यापार रितीन एक संबंद आसा करता. जें कितें देवान म्हाका बरें केलें तर हांव बरो संबंद रुता करतां. एखाद्या वेळार जें कितें हांव विचारलें देव म्हाका दिना तर हांव देवाक तिरस्कार करतां. पूण असलो संबंद दवरनासतना मोगाचो संबंद रुता करूंक आयचो वांजेल आमकां जागयता. हांगासर देवाळ शुद्ध करचें म्हळ्यार प्रावादी जावचें, सत आसा तशें उखलून धरचें. हांगासर जेजू कोणाचीच कसलीच भिरांत ना, जावंक पुरो विरोध पोवन मेळटा वा शिक्षा मेळटा भियान जेजू करिना. जें कितें करूंक जाय तें स्पश्ट रितीन करता. आयचें पयले वाचप आमी आयकलें, क्रिस्ती जिनियेचो अनुभव गोड आनी कोडू हें उगडापणाचें पत्र आयच्या पयल्या वाचपांत उगडापणाच्या पत्रांत सांकेतीक रुपार आमकां वाचूंक मेळटा. कित्याक गोड? कित्याक गोड म्हळ्यार जेजून ताच्या पुनर्जिवंतपणा मुखांतर आमकां जैत लाभयलां. कित्याक कोडू? क्रिस्त जिवीत कित्याक कोडू? कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजून सोडवून ताच्या कश्टा मरणा मुखांतर लाभयल्या. देखून क्रिस्ती जिनियेचो अनुभव गोड तशेंच कोडू जावन आसा. कश्ट, संतोश, मरण, जिवीत, सुख दूख आमच्या जिनियेचो वांटो म्हूण
ह्या पत्रांत आमकां स्पश्ट रितीन कळीत करता. आमी देवाचें आसरपण केवल देवळान मात्र न्ही, तोच देव आमचे थंय वस्ती करता. कुरिंदरांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करनासात म्हूण तुमी नेनान घी म्हणलें सवाल सान पावलोन विचारिल्लें आसा. जेजूचें बिडार आमचे थंय आसा, ताचें आसरपण सदांच आमचे थंय आमी बगोवंक जाय. नंतर जेजू जेरुसलेमाच्या टेंपलांत जेजून देखली ती परिस्थिती आजुनूय म्हजे थंय आसा गी म्हणलें सवाल आज आमकांच आमी विचारूंक जाय. देवाचें आसरपण प्रत्येक रितीन देवळांत पवित्रपण हर एक दीस आमी भोगता. त्याच मापान आमचे थंय वस्ती करच्या जेजूक जोगतो जागो दिवंक आत्म्यांत नितळाय पवित्रपण सांबाळूंक ही दोनी वाचपां आज आमकां आपोवणें दिता आसतना तेच करपा. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदेर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मोदें हजर जाता आसतना ते करपा आमी मागून घेवया. आमेन. स्वीकार कर सौम्या हे फूल, जीवन म्हज्या सुखाचे, धुळीन पडून वेच्या पयले, कर तूं तें तुज्या मोगाचे. दैवीक फुलां जेल्यान तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या सामकें स्वावोना म्हाका, पूण तूं इन्कार करनाका. भाऊ भयणीनो म्हजी आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सेवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, तुका आमी बेठयत हांव त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळसांनी वाडूं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो. वो कांय दोनी ते सोने आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिवे बावाडटा ताचें पुनर्जीवन पावन परगडता. तेर बरवशान ताचे महिमे वोन येण्या खत्रेकता. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरूच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडोनी देनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची.
तेच परी जेवण ददस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso gut pargatuyam जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवन असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वचेवेत सोंडो आनी सुडोनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेस उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां नुचे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाची माई संगती भगेवन तुझे सुपती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांधू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जे हेजू होतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना आमेन सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुचलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परा सर्वायटांतलें आमकां निवार देखणुयेचे वेतांत सवस कायम कांदी सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देवन एकवटान सांबाळ तुजे येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवय आसूं महिमगस्तू गुर्तू सावन एकामेकाक शांती दिव्या देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी समयांत म्हज्या भितऱ्यांचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
अत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोगान तुझ्या म्हजे काळीज भरून सोम्या तुला लेता. ये जेजू म्हजे थंय ये, शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे थंय ये, कृपा देणी घेवन ये. फावना म्हाका तरी सोमया येताय, काळजान म्हज्या रावताय. काकूळ तुजी म्हजेर भरपूर भोवतून म्हाका तूं सांबाळताय. ये जेजू म्हजे थंय ये, शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे थंय ये, कृपा देणी घेवन ये. प्रार्थुये. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. आनी ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कलतेपणी आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेटोवंक तुमची काळजां पवित्र मोगान, देवलो सर्गीत हांव ह्या संवसारी. बरोवंक सकल काळजां जळत्या उज्यान, उर्बेन हांव वावुरतां नित्ये काळी. ये देव काळजा, तुझा मुजो उल्हास, सगळ्या काळजान तुका हांवें मारतां. काळजान
tadvok mai pas sasna sasna tu so sao către Mogal putra sove Om qual Maria आशीर्वादिवाम का मागीन कर्साचे करवे नेवराम काम शिरेवा आमच्या दसमानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.